गोयच्या दर्यावेळ भागांनी आशिल्ले रेस्टॉरंट, शेक आनी हेर वेवसाय गोयच्या थळाव्या लोकांकडेन आसपाक जाय। जे कोण थळावे लोक विदेशी पर्यटकांक आपले शेक चलोवपाक दितात तांचेर कारवाय करून तांचे परवाने निलंबीत करचे, अशें आमदार मायकल लोबो हांणी म्हणलां। हे विशीं आपूण मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचे कडेन परत एकदा उलोवणी करतलो अशें तांणी मुखार सांगलां। आरडीएक्स खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। My assembly question was that how many foreign nationals are given excise license? So government had said that they have given around 3 of them. पण हांव इतलेच गव्हर्मेंटाचे नोदरे काडूंक सोदता आनी चीफ मिनिस्टराचे आनी हांव तेजे कडेन पर्सनली अनेकदां उलयतलो की हो जो धंदो आहा गोंयान रेस्टॉरंट्स, शेक्स आनी प्रायवेट शेक्स हे आमचे लोकलाच्या हातीन आसपाक जाय आनी जो तर कोण लोकल फॉरेनराक भाड्याक दिता जाल्यार आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेजें लायसन कट करपाक जाय। एंड दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज जेन्ना इंडियन आनी लोकल धंदो चलयता तो आमचो हक, दॅट इज आवर रायट फॉर आवर स्टमक, फॉर आवर इकॉनॉमी। फॉरेनर कॅनॉट डू दॅट बिजनस इन गोवा विदाउट अ वॅलीड विजा, बिजनस विजा। जोर तर अशें कोणें दिल्लें आहा भाड्याक जाल्यार सरकाराचे नोदरे काडचे, आमचे नोदरे काडचे। आय वील टेक अप द इशू विथ द चीफ मिनिस्टर अँड सी दॅट लायसन इज सस्पेंडेड।